कुडचड्या काकोडे पालिका क्षेत्रा खातीर 25 ते 30 टनाचो कोयरा विलो प्रकल्प खूब जालो. 100 टनाच्या प्रकल्पाची गरज ना अशें कुडचडेचो आदलो आमदार श्याम सातार्डेकराचें मत. हेर वाठारांतलो कोयर हाडून कुडचड्यार उडयतलो तो आमकां नाका अशें तो म्हणटा. मात आमदार निलेश काब्राल म्हणटा फुडलो विचार करून हो प्रकल्प बांदतात. सगळ्यांक विश्वासान घेतले आनी प्रकल्प थारायतले. कुडचडे काकोडा वाठारांत 100 टनाचो कोयरा विलो प्रकल्प बांदपाक कांय थळावे विरोध करतात. कुडचडेचो आदलो आमदार हेच मताचो. ह्या प्रकल्पान हेर वाठारांतलो कोयर उडोवपाचो विचार आमदाराचो आसा असो कुडचडेचो आदलो आमदार श्याम सातार्डेकराचो आरोप. 25 ते 30 टनाची ट्रिटमेंट प्लांटाची गरज आसा. आयज जो सरकार 100 टन हांगा घालपाक सोदता जावं ट्रिटमेंट प्लांट मुखार हाडून फुडली फ्युचराच्या दृश्टिकोनान जे विचार लोकां मुखार मांडटा ती म्हाका दिसता खंय तरी आमी जावं जनतेक फसवणूक करपाची एक विचार चल्लोसो दिसता. कारण ह्या व्हडल्या ट्रिटमेंट प्लांटाची कुडचड्यार गरज ना आनी हो जर ट्रिटमेंट प्लांट कुडचड्यार जर घातलो जायत जाल्यार दुसरो पर्याय म्हणजे ताका भायली गार्बेज हाडले शिवाय ट्रिटमेंट प्लांट चलपाक शकना. आमदार काब्राल म्हणटा सगळ्यांक विश्वासान घेतले आनी प्रकल्प फुडें व्हरतले. हे खातीर 8 जाणांचो पंगड जर्मनीत वचून प्रकल्पा विशीं जाणून घेतले. तातूंत आमदार काब्राल 2 थळावे आनी 5 नगरसेवकांचो आस्पाव आसा. आपणे विरोधी नगरसेवकांकय आपयला अशें काब्रालान सांगलें. हांव गार्बेज हाडूंक सोदता फक्त जी आमचे ते प्लांटाक रिक्वायरमेंट जाय. फाटीं थोड्यांनी इश्यू केल्ले की हें जातलें तें जातलें. हांवें तांकां वेलकम केल्या इवन म्हजें ऑपोजिशन जावं पूण तांकां हांवें सीएमाक रिक्वेस्ट करून सीएमान एग्री केला की तांकां जर्मनी व्हरोन 3-4 प्लांट आमी पळय जर्मनी इटली कडेन आनी तांकां कॉन्फिडन्स येतरी आमी हांगा प्लांट घालपाचो विचार केला. दोतोर अच्युत काकोडकर, एक चार्टर्ड अकाउंटंट प्रदीप काकोडकर, 5 कावन्सिलर 7 आनी हांव 8 जाणां आमचे सायडीन आमी वयतले कुडचड्या वाटेन. तितूंत हांवें ऑपोजिशन कावन्सिलर पुष्कल सावंत देसाय ताका आपयला. आतां पॉलिटिक्स व्हडलें ओ गांवचें बरेपण व्हडलें तें तेणें डिसायड करचें. रिपोर्टर मयूर नायक, प्रुडंटा खातीर. आतां पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो घडामोडी. तिसरे स्वर मंगेश संगीत संमेलन आयतारा कला अकादमीच्या दीनानाथ मंगेशकर सभाघरात जातले. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावयले कलाकार आपले गायन, वादन आणि नाच सादर करतले. फोमेंतो रिसोर्सीस ह्या संमेलनाचे मुखेल प्रायोजक आसा. ह्या वर्सा आमी जे कलाकार आपयलात कारण आमची पयली सेशन सदांच नाट्यगिताचें आसता. त्या नंतर आमचो एक उद्घाटन सोहळो जातलो. उद्घाटन सोहळ्या नंतर पद्मा शंकर जी चेन्नईची एक बरी यंग आनी टॅलेंटेड आर्टिस्ट वायलिनिस्ट तिजें वायलिन वादन जातलें. आनी तांकां तबला साथ विजय घाटे आनी कर्नाटकी मृदंग साथ श्रीधर पार्थसारथी करतले. ॲपाचो कशे तरेन दर्जो वाडोवप आनी देशांत ताचो कितलो वेवसाय हाचेर पणजेत शेनवाराक कार्यशाळा जाली. नायड्रॉयड 2013 ही कार्यशाळा एंड्रोसीड कंपनीन आयोजीत केल्ली. More than 200 developers and student developers coming here and developing apps and interacting with speakers. More than 12 speakers coming across from India and interacting with students, having several workshops. They're going to talk to students, the developers, with various aspects like design, app development, monetization. So they are going to build apps today. Interestingly, not just we have not just considered the development aspects of it. We have also blended business aspect to it. How a person could actually earn via application development and app monetization. पणजेच्या दिशा चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या खासा भुरग्यांनी तयार केल्ल्या वस्तूंचे प्रदर्शन कला अकादमीत भरला. 28 ऑक्टोबर मेरेन सकाळी 10 ते सांजे 7 मेरेन हे प्रदर्शन उक्ते आसतले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. किंगफिशर वॉयस ऑफ गोवा सर्ती खातीर शुक्रारा म्हापशा ऑडिशन जालें. म्हापशा जाल्ल्या ऑडिशनान लोकांचो उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. निमणें ऑडिशन आयतारा मडगांवां जातलें. सर्तीची 1 नोव्हेंबराक वेर्णा सेमी फायनल आनी 9 नोव्हेंबराक मडगांव फायनल जातली. प्रुडंट ह्या सर्ती खातीर मिडिया पार्टनर आसात. पळयात ह्या सर्तीचे ऑडिशनाची एक झलक. कसले केन्ना तुजी दूख नसले कोणाक
रावला बेबदो स्वयंपाक काजार जाऊन फसले काळजांतल्यान मोग तुजो करता सदांच तुगे मोगान शेता इसराक स्वप्नान तुका देखता फुडार जितन तुका घडयता. इतल्यानी खबरां चित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent.